एज्रासाच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरस पेर्सेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाच्या तोंडी सर्वेस्पोर उलयलो. ते उतर पाळचे खातीर सर्वेस्पोरान पेर्सेच्या राजा सिरुसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशें पोरगोट केलें आनी तोकट्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सायरस पेर्सेचो राजा अशें पोरगोट करता. सर्वेस्पोरान सर्गीच्या देवान प्रितुमेवेली सगळीं राज्यां म्हजें आधीन केल्यांत. जेरुसालेमाच्या शारांत जुडाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मदें ताचे आख्खे पोरजीचो ताचो देव ताचे सोवे आसूं. ताणें जुड्या प्रांतांत जेरुसाल्याक वेचे आनी थंय सर्वेस्पोराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसाल्यांत आसा तो देव. आनी जिवी उरलोल्यांतल्या जण एकल्याक खंयसरूय तो रावूं त्या गांवच्या लोकांन रुपें आनी भांगार, माल आनी गोडवां तशें आपकुशेन हेर देणें दिवन जेरुसालेम आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पळोवंक पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. सोबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओन बोवाळटी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोषून मुरगटलीं. सोबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं, गायनां गावन करतात लुवणी. सोबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेतां वेतां दुकाबरीत चोरलीं, हातांत घेवन वोमशें बी. येता येता गितां गावन आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. सोबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पळसोरून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पूण ती पेटोवन कोणूच ते एके पायले पंदाक लिपयना व बाजे तळा दवरिना.
पूण भितर येतात तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना. लिपलोलेंूय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तें तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटूच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक आसा तांकां देव उदुकी दितलो आनी ना तांचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड कित्याक आसा तांकां देव उदुकी दितलो. नियाळा कादार. हालींच आमी नव्या गवळीक वर्साक सुरवात दिली. बऱ्या येवजण्यो घेवन आनी उमेदीन आपले कुवेती प्रमाणे जेजूचे मोळ्यांत वावरूंक जायतीं पावलां मारल्यांत. देखीक PPC, CAT, संदेशकारांक यूथ वेगवेगळ्यो संस्था आदी. पयले वाचपांत आमी पळयतांव सर्वेस्पोर पॅरिसाच्या राजाक आपल्या मानाक एक मंदीर बांदूंक स्फूर्ती दिता. जेन्ना तो पोरजेक ही खबर परगट्टा तेन्ना लोक फुडें सरता आनी आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन देवाक मंदीर बांदूंक आदार दिता. त्या गांवचो लोक रुपें भांगार सामान आनी हेर वस्तू दितात. स्तोत्रांत आमकां अशें मेळटा, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा देव आसा तांकां उदुकी दितलो आनी तांचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंवूय देव काडून घेतलो. देव आयज पासून जिनसा तरेचे विजमितां करीत आसात. आयज पासून जिवी आसांव तें जावन आसा एक व्हड विजमीत. आमी ह्या संवसारांत आसोसोर देवान आमकां दिलोले गूण घेवन जाता तितले बरें करून वावरूंक जाय. जितली आमी देवाचे मोळ्यांत वावुरतांव आमचे गूण आमी पेलाचे सेवेक घालता तितलो देव आमकां अदीक देणांनी बोदता. बरें करून देवान आमकां रचल्यांत आनी जिवीन दवरल्यांत. तर आयज आमचो थाराव जावन दी म्हजे गुणां पासत देवाक आर्गां दिवंक आनी म्हजे गूण अदीक फुलोवंक आमी सगळीं वावुरया.